सो इश्यूकाचे न्यू प्लेस हांगा बसलो न्ही बरो एन्जॉय करता जेन्ना तूं रडटा न्ही हांगा हाडून घालूंक जाय एक हाफ एन आवर बरो बसता आनी सायडीन हांवें ताका प्रोटेक्शन दवरला कितें खबर हें खुर्ची म्हज्या डॅडीचे ताका लागून म्हाका दिसता तो बरो बसता हांगासर रडना हाफ एन आवर बसता खबर आहा टेन्शन ना म्हाका हांव लागींच बसता हांगासर सकयल बसता हांव म्हाजें कितें काम आतां एडिटींग बी करता सायडीन 2 पिलो दवरले न्ही बरो बसता आनी ताका हांगा शिवणाचो अरेंजमेंट करून दिला आनी फॅन जाय ताका रे सगळं माझ्या हांगा प्लांट मनी प्लांट सगळं पळयता इश्वीक एन्जॉय करतो हा सो हांगासर पळयात एक दीस दवरलेले 2 दीस दवरलेले आं आईन 2 दीस दवरलेले अशेंच हितून हें पळयात हितून दवरलेले कित्याक ताका लागोंक जाय न्ही बरें मीठ बी सगळें सो आतां न्ही मम्मीन हितून कितें म्हणटा ताका चाळणीन काडून घेतला कित्याक एक्स्ट्रा कितें उरता पळय तें ताक बीन तें सगळें पडोंक जाय आनी हें पळयात इतलें आसा आतां हें आतां वतां सुकयतलें हितून घालता हां सो आतां हें न्ही एक प्लेटीन काडून घेता आनी हें तशेंच दवरपाचें आं सो आयज न्ही आमी वतां सुकयतले भायर कळ्ळें मागीर फाल्यां परत ताका हितून बुडयतले न्हू गे हितून बुडोवन परत ताका वतां सुकयतलें हें हय दवरपाचें हें खंय फ्रिजीन दवरपाचें ना भायर दवरपाचें आं फ्रिजी बी दवरप ना तें सोंपो पर्यंत न्ही तुमकां अशेंच करूंक जाय एक दीस वतांक घालूंक जाय मागीर नॅक्स्ट डे बुडोवन परत वतांक घालूंक जाय परत ताका बुडोवन परत वतांक घालूंक जाय ओके सो आयज हें वतान दवरता वता हांव थंय गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशा तुमी आमी सगळीं बरीं आसा ब्रेकफास्ट करता आयज आसा ब्रेकफास्टाक पोटॅटो चीज टाकोज सो आई आनी हांव उरला खावपाचें शिव आयज बेगिना गेलो आनी ताणें आयज ब्रेकफास्ट बीन कांय करुना आपूण भायर करता म्हणपा लागलो सातांक सुमार गेलो तो आपूण भायर करता म्हणपा लागलो सदांच टिफिनाक कितें करूंक जाय टेंशन सो म्हटलें हें आसलेलें न्ही बटाटे तुमकां खबर आहा न्ही शिवाच्या फ्रेंडान ते हें दिलेले भाजयो बीन आनी हांवेनूय न्ही ब्लिंकिटांतल्यान बटाटे ऑर्डर केलेले सो इतले म्हणजे बटाटे खूब आसा सो मागीर ते पिड्ड्यार जाता न्ही ते सो म्हटलें आयज हें करया म्हटलें पोटेटो चीज टाकोज अशी आयज प्लॅन आसलेले पोळे करपाचे सो आईक म्हटलें आयज पोळे नाका टाकोज करया आनी रितुका खूब लायक ते टाकोज ओके दाखयता तुमकां ऑलरेडी हांवें शेअर केला पोटेटो चीज टाकोज भुरग्यांक टिफिनाक बी करून दिया भुरग्यांक खूब आवडटा तें ओके दाखयता तुमकां स्टफींग तुमी रातचें करून दवरात 2 दीस तुमी करून खावं शकता इतलें बरें येता दाखयता तुमकां सो हें पळयात एक करून जालें म्हाजें बरें पडटा रातचें अशें करून दवरलें न्ही स्टफींग सकाळीं अशें चपाती वांगडा अशें भितर घालून खावपाचें आनी हांवें न्ही हांगासर गंवाची पीठ घेतला एक्चुली न्ही मैदा बी घालून करता सो तुमकां जाय जाल्यार मैदा घालून करात चपाती नाजाल्यार गंवाची पीठ हांवें घेतलां गंवाची पीठ कित्याक मैदा मातशें बरें न्ही ताका लागून आनी भितर चीज बरें मेल्ट जाल्लें आसा चीज तुमकां कमी जास्त हांवें न्ही मातशें कमी घातला चीज जस्ट थोडेंशें चीज घातला एक्चुली चड घालूंक जाय चीज तें खावंक बरें येता भुरग्यांक बीन चड चीज घालून दिवपाचें रितुका दिलां हें घालून आनी ताका तें खूब आवडटा रितुका मातशें तेल घालून न्ही फ्राय करपाचें ऑलरेडी हांवें शेअर केलां म्हाका कमेंट करा हांव तुमकां लिंक दिता सो आयज आनी फाल्यां ताका टिफिनान जातलें ताका तें खूब आवडटा स्टफींग आहा खूब ताका लागून सो ते तिनूच फ्राय केला एक खाल्यार पुरो पोट सामकें पॅक जाता आनी मदीं ताका मातशें कच्चें उरता न्ही अशें धरून ताका फ्राय करूंक जाय अशें धरून मदीं ताका अशें फ्राय करूंक जाय सो शिव गेलो बेगीन आयज ताका लागून ताका मेळोंक ना सो स्टफींग आसा खातलो फाल्यां सो हें पळयात हें आसा बटाट स्टफींग बटाट मागीर कांदो मागीर रेड म्हणजे ड्राय सुकी मिरसांगो आनी लसूण घालून बरें भाजून न्ही मॅश केला सो इतलें उरलां सो हें ताका फाल्यां परत टिफिनान दितलें सो बरें लागता तें ओके सो हें करता चाय पिता सो हें जाल्लें आसा तो सद्या हांवें तिनूच फ्राय केला कित्याक जाल्यार आनी करुया मागीर कित्याक तें थंड खावंक इतलें बरें लागना गरम गरम खावंक जाय मातशें हो गे रडटा हो रातचो 4 उठलो फीड करपाक मी आनी परत न्हिदलो बरो मी आतां 9 उठला अशी तो 8 7 बी उठटा फीड करपाक पण दिसता तूं आयज उठोंक ना आतां पिलो आतां खेळ आतां पे 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 स्टार्ट कितें बरो न्हिदलो आनी आतां पे पे करता कमीच ना न्हिदला न्हिदून बरो उठला आतां पे पे करता सकल जालें ताका
कितें घू घू करता पप्पा वांगडा वच तूं इव्हेंटाक भैया वांगडा स्कुला वच पळयता पळय कितें टुकू टुकू करून बरो पळयता. सो आई म्हणटा आयज बरें जालां कित्याक हांव न्ही अशें मैदा घालून करतालें म्हणजे व्हयचे चपाती आयज गंवाचें केलां. सो आई म्हणटा बरें जालां खंय. सो मैदा चड बरें न्ही ताका लागून मैदा आसा आमगे फ्रिजीन तशें कांय ना. सो गंवाचें मातशें भुरग्यांक मुगे हेल्दी बरें बरेंच मगे आई आवडलें खंय. आनी आसा एक तीख जाला म्हाका अशें दिसलें काल हांव टेस्ट करतालें न्ही स्टफींग म्हाका तीख लागलें कित्याक तें सुकी मिरसांग घातला हांवें 4 सो म्हाका न्ही तीख लागलें. आतां रिची खातलो ना खबर ना खातलो ना गे तीख तीख ना खंय. सो बरें जाता तें खावपाक. ओके चला हांव करता ब्रेकफास्ट. हांव आतां कितें कितें करता कितें करून जर पळोवंक जाय च्या पिवन ताका न्हीद घालता आं चाय केला हांवें ताका पळय न्हीद घालता कितें ओके. मागीर ते मिरसांगो आयज ते भायर सुकोवंक जाय आईन केलेले ओके दाखयता तुमकां मागीर ओके चला. सो आईन हांगा दवरला वतांक सुकोवपाक दाखयता तुमकां. सो आईन हें पळयात हांगा दवरला हांगा न्ही मातशें वत मेळटा आमकां एक 11-12 पर्यंत वत आसता हांगासर अशें फूल डे अशें वत ना सांज पर्यंत अशें वत उरना हांगासर. सो हांगा दवरला. सो आयज आसा मातशें वत ओके. सो आयज वतान तिणें दवरला. सो फाल्यां तिका परत ते ताकान म्हणजे बटर मिल्कान मिक्स करतले आनी परत ताका सुकयतले ओके. तो अशें आमकां सुकोवंक जाय. तो फाल्यांचे प्रोसेस कितें आसा तें तुमकां फालच्या व्हिडिओन पळोवंक मेळटलें ओके. तो आयज हांगा दवरला वतान सुकोवपाक. आईन पळय काडलें भांड म्हणटा हेका भांड भांड काडून दवरला पळयता खा आपूण कितें सामान आहा इतलें सामान उरलां. सो आतां वचोंक जाय सगळें शॉपिंग बी करूंक जाय दिवाळीचें इतलें आगे सामान. हांवें न्ही एक दीस म्हणजे पुलाव करपा लागून न्ही हें ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर केलें. हें खंयचें खबर आहा दावत दिसता हय दावत बासमती रायस म्हणून हांवें ऑर्डर केलें. पळय जाल्यार हें तुकडा रायस म्हणजे अशे तुकडे आसता अशें फूल अशें हें ना रायस तुकडा तें मागीर आतां खाली करूंक जाय. म्हाका इतलें आवडूंक ना हें. सो नेक्स्ट टायम न्ही मातशें पळोवन घेवंक जाय म्हणजे तुकडा आसा हे पळय तुमकां दिसता आसतलें अशें तुकडा आसा तुकडा रायस म्हणटा ताका. बरें जाता अशें खावपाक बी करूंक जाय कितें सुंगटां बी आसल्यार पुलाव बरें जाता खावपाक. आनी कितें उरलां गे आनी हेजे म्हाका चिवडा करूंक जाय दिवाळीक. कॉर्नफ्लेक्स चिवडा एक पॅकेट आसा 34 हाडलेले. सो पुरो न्ही गे एक सूप हें पुरो न्ही गे एक पॅकेट खूब आसता तें हें एक चिवडा करता दिवाळीक. ऑलरेडी तुमकां शेअर केला आनी तुमकां आनी शेअर करचें ना. मैदा आसा चितले की दिवाळीक रोज कुकीज करूंक जाय म्हाका. आमगे न्ही रोज कुकीज बरें खपता. सो आनी कांय ना सामान सगळें सोंपलें. सो शिवना तर म्हाका पयलीं सांगलां आपूण 15 तारीख पर्यंत ना 15 तारीख पर्यंत ताका लास्ट इव्हेंट आहा मागीर आपूण फ्री आहा. मागीर सगळें सामान हाडूंक जाय बागेदरा वचूंक जाय नाजाल्यार डॅल्फिनोज वचून हाडटलें सगळें दिवाळीचें सामान बीन. सो तो मातसो बिजी आहा न्ही ताका लागून. सो आनी ब्लिंकिटांतल्यान बी ऑर्डर करना. ब्लिंकिटांतल्यान मातशें जाय तें म्हाका मेळना आनी मातशें तेंचे म्हारगूय आसता. सो एकदांच डॅल्फिनोजान गेलें न्ही सगळें हाडूंक जाय. सो आई सगळें हांव काडून पळयता कितें कितें ना तें म्हाका लिस्ट करून दवरूंक जाय. मागीर कितें जाता एंड टायमार विसरता मागीर आनी दिवाळीक कितें तरी म्हाका न्यू आयटम घेवंक जाय घरा खातीर कितें हें तुमकां कळटलें मागीर. सो ऑफर बी आसता न्ही ताका लागून. सो वयतले आमी पळयतलें ऑनलायन काय घेवन हांव इलेक्ट्रॉनीक सामान न्ही ऑनलायन केन्ना घेयना. शिव घेयना आनी ताकता नाका म्हणटा वचून हाडया म्हणटा. हें कितें गे दाखयता तुमकां हें कबाब मदीं येता दाखय आमच्या युट्यूब फॅमिली हें पळयात हें न्ही केन्ना हाडलेलें तें आमी बिर्याणी नियाज आं शिवाच्या बड्डेक ते नियाजांतल्यान बिर्याणी हाडलेलें आमी शिवाच्या बड्डेक. ते परवरी नियाजूच बंद जालें. इतलें टेस्टी बिर्याणी आसता सांगू तुमकां टेस्टी आसता वेज आसूं नॉन वेज आसूं पण ते बंद केलें तेंचे कितें प्रॉब्लेम जालें खंय. सो बड्डेक ते हाडलेले 4 किलो का 3 किलो बिर्याणी हाडलेले. आतां हें आयदन कितें करूंक जाय तें टेंशन पडलां आतां. येदें व्हड एकाच जागो वयता पळय हांगा एक आसा आनी थंय एक आसा दाखय हें पळय वो एक आसा. सो आयदन दवरपाक जागो ना हांगासर. आतां कितें करतलें उडोवपाक कोण दिवपाक मन येना खंय पयशे दिवन घेतला. सो आसूं म्हटलें दवर म्हटलें पळया मागीर. सो आमच्या कॉलनीन क्रिसमस पार्टी दांडिया सेलिब्रेशन बी आसता न्ही तेन्ना हांव स्टॉल घालता मोमोज. सो तेन्ना म्हाका जाय पडटलें तें न्ही गे. आतां क्रिसमसाक पळयता हांव ट्राय करता स्टॉल घालपाचें पळया कशें कितें तें काय म्हाका दिसना. इफ शिवाक तें इव्हेंट बी आसल्यार हांव घालचें ना कित्याक ते सिलिंडर व्हरून दवरूंक जाय गॅस व्हरून दवरूंक जाय. सो कोण एकलो जाय मनीस पळयता नाल्यार क्रिसमसाक हांवें प्लॅन केला मोमोज स्टॉल घालपाचें वेज आनी नॉन वेज. पळया कशें जाता तें.
ओके. तो सगळें मातशें हांव बारीक बारीक क्लीन करतलें. दिवाळी लागीं येयला, मातशें क्लीन करतालें हांव. मंडेच्यान मागीर हांव डीप क्लीन स्टार्ट करतलें. तिका सांगतलें मातशें मंडेच्यान स्टार्ट करया म्हणून. सो खूब अशें ते रुमांत ते फ्रेम आसलेलें न्ही, फ्रेम काडून दवरलें हांवें तिका पुसोवंक सांगता. धूळ पडला सारकें. बेजार येता. ती आतां पयलीं 2 दीस बेगिना येताली, आतां लेट येवपा लागला. लेट येयलें न्ही बेगिना काम करता, घाई करता. सो हांव न्ही ते फुडें रावन करून घेता. नाल्यार न्ही ती झाडू मारून पसून वयता. वयर डस्टबीन बिस्टबीन कांय करना, धांवता सारकें. काल तेंच केलें तेणें. काल रावन काम करून घेतलें. अशी करता. कितें सांगपाचें, म्हाका तांकां तापोवपाक बीन अशें आवडना. हांव ताका समजयता, तूं यो, म्हाजें फक्त हाफ एन आवरूच काम आसा, फक्त झाडू मारपाचें आनी पुसपाचें. आयदनां बीन कांय ना, तूं यो बेगिना म्हटलें, जस्ट हाफ एन आवर तूं यो. ती म्हणटा आपूण कोणागे चपाती करताली काय, आपूण कोणागे भाजी करताली काय. तेंच्या घरा ती बसता 2-3 वरां आनी हांगासर येवपाक तिका टायम लागता. सो आसूं म्हटलें, तूं केन्नाय यो म्हटलें, सगळें काडून दवरा, तिका येवन झाडू मारून पुसून ये. ओके. रिश्वी न्हिदला. ताका नाळयता आमी आयज पळोवया जेवणाक कितें दाखयता तुमकां मागीर. चला. सो टायम जालो जेवपाचो. जेयता आमी. काय मदीं ब्लॉक करूं ना. आयज न्हिदूकूच ना पळय जागो आजून. नालो मागीर मातसो न्हिदलो मागीर उठलो. हांव शावर घेवन हेअर वॉश करून आयलें. आनी आयज दाखयता हाजें मेन्यू कितें आहा तें. आयज केला खिचडी, पण तुमकां हो पुलाव कसो दिसतलो, पण आयज खिचडीक मातशें उदक कमी जाला. सो आयज खिचडी केला, सिंपल जेवण आयज. पिकल आसा हांगासर आनी स्टफ भिंडी आसलेले थोडे फ्रिजीन, ते फ्राय केले. आनी सकाळीं हांवें हें केलें न्ही, पोटेटो टाकोस 2 बॉयल्ड बटाटे दवरलेले हांवें. ताका न्ही कांदो, सोय, चिली घालून न्ही कालयला. ते खावंक बरें लागता. सो हें आसा आयचें जेवण. शिवान आमकां सांगूच ना पूण जेवपा येना म्हणून. आईन कुकर भरून खिचडी केला 2 टायम. तो पळय कुकर कितलो व्हडलो. 2 टायम जाता न्ही. रातच्यान कितें परत करपाचें. पळय शिवाक कॉल केलो म्हणटा आपल्याक ते इव्हेंटाक जेवण आसा खंय. आसूं म्हटलें आईक. उरल्या फाल्यां चावळां खावपाचें. जातलें थोडो आसा न्ही गे. कितलें केलें तुवें. असो येता शिव. सोंपतलें तें. तांदूळ आनी हें घातलां न्ही गे, मुगाची दाळ. बरें जाता. केन्ना अशें लायट जेवण न्ही बरें, हेल्थाकूय बरें मातशें. आनी मुगाची दाळ बरें. आनी भेंडे हांवें मातशें खोबरें भाजला, लेस ऑयलान भाजला. सो हें आमचें जेवण. ओके. जेयता आनी म्हाका तुमकां आयज एक टॉपिका वयर डिस्कस करूंक जाय, तें मागीर उलयता. ओके. चला. तो जस्ट जेयली आमी. आई न्हिदला, इशू न्हिदला आनी रिचुगड अशें ना. ओके. आनी भायर सामको काळोख जाला. 3 सुमार स्टार्ट जालो गडगडो. आवाज येता व्हडले. तो पावस आहा आयज. ओके. सो तुमकां एक सांगूंक आसलेलें, तुमकां सांगलेलें न्ही हांवें, म्हाका खूब अशे कमेंट केलेले की इशूकाची डेली रुटीन दाखय, म्हणजे ताका मसाज करतना मागीर ताका न्हायतना आमकां पळोवंक जाय दाखय म्हणून. सो तेज्या बद्दल म्हाका तुमकां उलोवंक जाय आसलेलें, कित्याक हांव कित्याक तुमकां तें शेअर करना. एक्चुअली जालें की खबर आहा, तुमकां खबर आसतलें हांवें एक विडियो केलेले गॉड इमोशनल म्हणून. जेन्ना म्हाका रितुकान म्हटलें पळय तूं इशूकाकूच पळयता, आपल्याक पळयना, तो विडियो. ओके. तो विडियो तुमकां आतां मेळचेना म्हाज्या चॅनलान, तो डिलीट जालो. सो तेतून न्ही हांवें न्ही जेन्ना तेन्ना इशूकाचे रॅशिजा बद्दल बोवाळ आसलेलो न्ही, सो त्या विडियोनी तुमकां हांवें दाखयलेलें. म्हणजे जेन्ना हांवें खोबरें तेल लावपाचें बंद केलें पळय, जेन्ना ताका न्हावून हाडलें पळय, तुमकां हांवें न्ही तेजे वयले इतलेच पार्ट दाखयलेले. कित्याक आतां ताका रॅशीज जायना म्हणून. ते तुमकां दाखयतालें हांव. जेन्ना तो न्हावून येयलो पळय, सकयल तेजे टुवल आसलेलो. ओके. असो फूल असो नेक्कट दाखोवना हांवें, जस्ट इतले बॉडी दाखयलें हांवें, वयले इतलीच बॉडी. ओके. वयले. सो दाखयलें तुमकां की आतां रॅशीज जायना म्हणून. ओके. सो तो विडियो जेन्ना हांवें घातले, अपलोड केले, जेन्ना आमी विडियोज बीन अपलोड करता न्ही, कितें अपलोड जाले की म्हणजे तो अपलोड जाले की न्ही एक हें येता आमकां मेल येता, अशें कांय इश्यू ना विडियोन, यू कॅन अपलोड म्हणून. कळ्ळें न्ही. जेन्ना हे विडियो हांवें घातले पळय, रिश्वाचे हांवें दाखयलेले तुमकां, ताका तांबडे जायना म्हणून. हो जेन्ना विडियो घातले पळय, म्हाका कांय अशें मेल येवंक ना. म्हाका वयले मेल येयले, नो इश्यूज, यू कॅन अपलोड दीस विडियो म्हणून. ओके. सो हांवें अपलोड केलें जालें बरें. म्हाका दिसता 10,000 कितें व्ह्यूज येयल्ले ताका. सो आफ्टर 1 मंथ ते जेन्ना विडियो घातलेले पळय, आफ्टर 1 मंथ पळय आतां, आफ्टर 1 मंथ जस्ट म्हाका लास्ट मंथूच म्हाका एक मेल येयलें, अशें ह्या विडियोन चायल्ड हें आसा, एब्यूज आसा. सो तूं ते तितले पार्ट म्हाका दाखयले, कितले पार्ट इश्यूकाचे हांवें दाखयल्ले पळय ते तितलेच पार्ट तूं डिलीट कर म्हणपाक लागलें. पण एकदां अपलोड केलें मागीर डिलीट करपाक जायना. म्हाका खबर ना तें डिलीट जाता काय ना, कशें तें परत एडिट कशें करपाचें म्हाका खबर ना. सो तेमी म्हणपाक लागलें अमकें इतलें आसा मिनीट, तूं तें डिलीट कर विडियो. मागीर हांव चिंत्ता आतां कशें करपाचें डिलीट, म्हाका खबरूच ना कशें करपाचें तें. मागीर ते बोवाळां उरले, मागीर इशूकाचे बोवाळां तशेंच उरले. मागीर सांजचे म्हाका दिसता 6 सुमार न्ही ते डिलीट केले विडियो.
आनी मेल येयले अशें चायल्ड अब्यूज आसा आमी हे व्हिडिओ काडटा म्हणून. सो तेंच्यांनी व्हिडिओ तो काडलो कळ्ळें न्ही. सो ना तो आतां व्हिडिओ, तो व्हिडिओ आतां चॅनलान ना म्हाजो. सो ताका लागून न्ही हांव अशें व्हिडिओ बीन काडना. ओके हांव मानता बाबा तो फूल नेकड बी आसा जाल्यार तुमी डिलीट करा. तो नेकड ना, इतलेंच ताका दाखयला हांवें, जस्ट वयले पार्ट दाखयला छाती कडेन. इतल्याकूच तेंच्यांनी म्हाजे व्हिडिओ, सो इतल्याकूच न्ही तेंच्यांनी म्हाजे व्हिडिओ डिलीट केले. सो आतां अशें जालें म्हटल्यार कशें आनी फुडें व्हिडिओ करपाचे खंय काय ना. आतां मसाज दाखोवंक जाय म्हटल्यार एटलिस्ट तो लंगोटी बी घालतलो, कितें जाता डायपर बी घालतलो, फूल बॉडी दिसतली तेजे. बॉडी मसाज करप म्हणजे फूल दाखोवचें पडलें ना म्हाका तुमकां. सो ते आतां व्हिडिओ करप म्हटल्यार टेंशन पडलां तेंच्यांनी, तुमी आतां परत आनी डिलीट करतले. सो ताका लागून हांव काय अशें ते मसाज बीन म्हणजे न्हायतना बीन कांयच हांव व्हिडिओ करना. शिवता म्हटल्यार करूच नाका. हेज्या पयलीं जाल्लेलें आहा, आमी चिकल कालोवंक गेल्ले पळय तशें तशेंच फक्त तेंचे हाफ पॅन्ट घालून तुमी चिकलान नाचतात. तेय म्हाजे व्हिडिओ तेंच्यांनी हें केले, म्हणजे म्हाका घालनाका म्हणटा तेंच्यांनी स्ट्रायक केले. ते जालें. मागीर हेच्या पयलीं इशुकाचे पयलीं हांवें रितिकाचे व्हिडिओ घातलेले, हांव घालता फोटो. ओके ती आमच्या घरा येताली पळय इशुकाक मसाज करपाक. रितीक म्हणपाक लागलो आपल्याकूय मसाज कर म्हणपाक लागलो. सो रितीक हाफ पॅन्ट घातलेलें, हां चड्डी सुद्दां न्ही, हाफ पॅन्ट घातलेलें आनी बसलेलो मसाज करपाक. जाल्यार तो व्हिडिओ हांवें घातलो. जेन्ना हांवें घातलो अपलोड जालो पळय म्हाका मेल येयले की अशें अशें चायल्ड अब्यूज आहा, व्हिडिओ घालनाका म्हणून. म्हाका तेन्नाच येयले मॅसेज, जेन्ना हांवें अपलोड केलें पळय तेन्नाच. पण इशुकाच्या बाबतींत 1 म्हयन्यान येयले म्हाका मेल. रितिकाच्या बाबतींत म्हाका जस्ट रोखडेंच येयले, घातलें पळय अपलोड सोमतें येयलें. सो बेगिना हांवें ते अपलोड केल्ले हांवें, हार्डली म्हाका 10 का 15 व्ह्यूज मेळ्ळे. बेगिना हांवें ते व्हिडिओ डिलीट केले आनी जे रितिकाक मसाज करताले पळय थंयसर हांवें हें घातलें, स्मायली फेस अशें घातलें हांवें. तुमकां खबर आसा खंयचे व्हिडिओ ते तुमी पळयला तो. सो तशें इफ म्हाका तेन्नाच मेल येयले बाबा चायल्ड अब्यूज आसा घालनाका, जाल्यार हांव इशुकाचे तो इतलोच पार्ट हांव काडून उडोवपाचें. हेंच्यांनी म्हाका आफ्टर 1 मंथ धाडला मेल अशें अशें चायल्ड अब्यूज आहा म्हणून भितर. सो ताका लागून हांव इशुकाचे हितून काय अशें व्हिडिओ बीन करना, न्हांवपाचे बी हितून बीन. इफ केले बीन न्ही हांव कितें तशें हायड करतलें, म्हणजे स्मायली फेस बीन कितें तशें हायड करतलें अशें आसा युट्यूबार. हांवें अशें खुबशीं व्हिडिओ पळयला भुरग्यांक न्हायतना बीन अशें व्हिडिओज पळयला बीन, तांकां अशें स्ट्रायक येना तेंच चित्ता हांव. म्हाकाच कशें येता, म्हाकाच कशें येयलें काय हांव चित्ता. सो कांयच खबर ना. असं म्हटलें तर तें तुमकां सांगया म्हटलें, मागीर तुमी आनी बेश्टे म्हणटले हांव दाखयना म्हणटले मसाज बी करतना. पण हेका लागून सो तुमकां मेल बीन दाखयता हांव. हेंच्यांनी म्हाका मेल धाडला पळय हांव, तुमी पळयात कळ्ळें न्ही. सो तुमकां दाखयता हांव. ताका लागून भंय दिसता अशें कळ्ळें न्ही, काय अशें व्हिडिओ बी करपाक म्हाका भंय दिसता. ताका लागून हांव कांय व्हिडिओ बी अशें करना. बरें न्ही, काय अशें तूं म्हणजे कितें हायड करूं शकना, रोखडेंच तुमी अशें फायंड आवट करता. ते मागीर 1 इयर जावं 2 इयर जावं तांकां ते मेळटा. इफ सॉंग सुद्दां इल्लेशे असो सॉंग बीन घातलें न्ही तांकां ते रोखडें ते कॅचअप करता आनी मेल येता अशें अशें सॉंग बी घातलें की येता तुजे व्हिडिओ काडना, सॉंग घातल्यार तुजे व्हिडिओज काडना. जे व्हिडिओन तुका जे सॉंग आहा पळय आनी ते सॉंग सपोज पिक्चराचे बी घातले, जे व्हिडिओन त्या व्हिडिओन जे व्हिडिओन हांवें सॉंग घातला पळय त्या व्हिडिओन जे कितें अर्नींग हांवें जोडला पळय ते अर्नींग सगळें ताका वयता. कोण सॉंग आहा पळय तेज्या ओनराक वयता. ताका लागून सॉंग सामकें पळोवन घालचें पडटा आमकां. आनी असलें कळ्ळें तुमकां न्ही, अशें आंग बीन दाखयल्लें म्हाज्या बाबतींत जाल्लेलें आहाय. हो आतां 3rd टायम, एक चिकल कालो, एक रितिका बाबतींत आनी इशुका बाबतींत जाल्लेलें आहा. सो 3rd टायम जाल्लेलें आहाय. सो ताका लागून हांव अशें कांय अशें व्हिडिओ बीन करचें ना कळ्ळें. मसाज आनी तुमकां कपडे घालून कितें मसाज दाखयतले, फूल शिव म्हणटा पुरा अशें फूल अशें कपडे घालून मसाज दाखय खंय. ते फूल कपडे घालून कितें तुमकां दाखयतले मसाज, तुमी तें नाकात म्हटलें, आसूं म्हटलें तें आनी कळोंक जाय. ओके सो तितलेंच. तर तुमी समजून घेयात हांव कित्याक लागून व्हिडिओ करना ते. ओके आनी कांय ना, इतलेंच व्लॉग एंड घेता. तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात, चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.